नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे खबरो. स्वातंत्र्य अमृत महोत्सवानिमित्तान शिर्सीत काढली सायकल रॅली. शिर्सी तालुक्याच्या सायकल क्लब सदस्यामार्फत सायकल रॅली काढली. स्वातंत्र्योत्सवाच्या अमृत महोत्सवानिमित्तान शिर्सी तालुक्याच्या शहराच्या मारिकांबा सर्कलकडच्यान 25 किलोमीटर दूरच्या बनवासीपर्यंत सायकल रॅली वचून परत मारिकांबा सर्कलाकडे येऊन या रॅलीची सांगता केली. या रॅलीत 14 वर्षांच्या 40 वर्षांपर्यंतच्या युवतीन भाग घेयलो. सगळे सुमार 50 किलोमीटर ही सायकल रॅली काढली. या रॅलीक डॉक्टर दिनेश हेगडे हेमी देशभक्तीच्या घोषणेन चालना दिली. भारत माता की जय, स्वतंत्र हिंदुस्तान की जय, वंदे वंदे फिट इंडिया, गो इंडिया. अवजड मालवाहू ट्रक रस्त्याच्या मध्येच बंद पडिल्ल्यान कारवार मडगांव वाहतूक 2 तास बंद. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 बाळी ते काणकोण रस्त्यावर करमल घाटात अवजड मालवाहू ट्रक रस्त्याच्या मध्येच बंद पडिल्ल्यान जवळजवळ 2 तास वाहतूक बंद पडली. मडगांव कारवार आणि कारवार मडगांव अशी दोन्ही बाजून वाहन अडकून पडली. त्याक लागून या रस्त्यावयल्यान प्रवास करच्या वाहन चालकाली मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली. क्रेनाच्या मदतीन हो ट्रक बाजून काढून वाहतूक सुरळीत केली. करमल घाटात वाहतूक बंद जावची प्रकार वारंवार जातेच राहतात. क्या हुआ? जॉइंट टूट गया. हाँ. हांगासा करमल घाट म्हणटा ती हो काणकोण आमचो करमल घाट हायवे नंबर 66 ही हॉस्पिटलान मान घेवन येताली गाडी आनी करमल घाट म्हणटा ती ही गाडी बंद पडल्या ताच्या प्रॉब्लम जाला गाडयेक आनी गाडी नंबर आसा KA29B 6870. ही गाडी करमल घाटाचेर ब्रेकडावन जाल्ल्यान काणकोण आनी कुंकळी बाळ्ळी हो हायवे आसा तो ब्लॉक जाल्ल्या कारणान शेकड्यांनी गाडयो ज्यो आसात त्यो ब्लॉक पडिल्ले आसात आनी ताका लागून मोठो प्रॉब्लम जाला. ही जवळ जवळ गाडी 12 सुमार बंद पडिल्ली आनी अजून म्हणल्यार जवळ जवळ देड जाला पूण अजून ट्रॅफिक तशी सुटली ना. काणकोण पुलिसांनी भरपूर ट्राय केल्या की ट्रॅफिक कंट्रोल करपा खातीर आनी बरो कंट्रोल बी केला. पूण करमल घाट अरुंद आशिल्ल्यान वारंवार हांगा एक्सिडेंट जातात किंवा वारंवार ब्लॉक पडटा. ह्या टायमार जर समज खंय चोरी जाल्ली, एम्बुलन्स आयिल्ली, फायर ब्रिगेड आयिल्ली, पुलीस आयिल्ले किंवा ह्या टायमार कोणी पेशंट आयलो जाल्यार ह्या तो करमल घाटार जीव सोडूंक शकता. कारण करमल घाटाचेर वारंवार प्रॉब्लम जाता पूण हायर ऑथॉरिटीची हांगा लक्ष ना. थोडे म्हणटात रोड अंडरग्राउंड जावपाक जाय, थोडे म्हणटात वयल्यान वचपाक जाय. कितें तरी करपाक जाय कारण प्रत्येक फावटी अशें जेन्ना ब्लॉक जाता तेन्ना कोणालो जीव वचूंक शकता, कोणालो खंय वचपाचो टायम बी लेट जावपाक शकता. ताका लागून गांवच्या लोकांची मागणी आसा की जातली बेगीन हो करमल घाट एक रूट जाल्यार रूट करचो, अंडरग्राउंड जाल्यार अंडरग्राउंड करचो आनी लोकांक राहत दिवची. राज्यात आजच्यान टप्प्याटप्प्यान शाळा सुरू. राज्यात 9वी ते 12वीचे वर्ग सुरू. यल्लापूर शहराच्या काळंबा नगराची सरकारी प्रौढशाला आणि सरकारी पदवीपूर्व कॉलेज आज सुरू झाले. उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी या दोन्ही शाळेक भेट देऊन विद्यार्थ्याला सुरक्षेबद्दल घेयल्या क्रमाचे परीक्षण केले. नंतर विद्यार्थी आणि शिक्षकाक प्रोत्साहन दिले. विद्यार्थ्याक सामाजिक अंतर पाळचे बरोबर मास्क नियमित वापरचो सल्लो दिलो. सरकारान विद्यार्थ्याला सुरक्षतेची सर्वतोपरी काळजी घेतला. कसलीच भय नासतना पालकान आपल्या भुरग्याक शाळेत धाडचे अशी मनवी केली. या वेळार क्षेत्र शिक्षणाधिकारी श्री
NR हेगडे BJP मंडळ उपाध्यक्ष श्री शिरीष प्रभू, शहर पंचायत स्थायी समिती अध्यक्ष श्री अमित अंगडी, प्रमुख श्री गणपती मुद्देपाल तसेच कॉलेजाचे प्रिन्सिपाल आणि शिक्षक हजर आशिले. ಯಾವ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇದೆಯಾ? ನಾಳೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಬೆಳೆಸಿವು. जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश नाईक हेमगेल पुढाकारान 80 गटातल्या दरड काढचे काम युद्ध पातळीवर सुरू. जोयडा गेल्या 1 महिन्याच्यान बंद आशिल्ले कारवार बेळगाव मार्गावेल्या 80 गटात कोसळिल्ली दरड बांदून करचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आसा. जोयडा हांच्या जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश नाईक हेमगेल पुढाकारान आणि जोयडावासियाल्या सहकार्यान ही दरड काढती आसात. रस्त्यार कोसळिल्ली दरड काडून तात्पुरतो रस्तो सुरू करून दितले. 80 गटात दरड कोसळिल्ल्यान गेल्या 1 महिन्याच्यान कारवाराकडे वयचो मार्ग पूर्णपणे बंद जालो आसा. त्याचो मोठो फटको जोयडावासियाक बसलो. कारवार हांच्या जिल्हा रुग्णालयात वयच्या आणि गोंयांत कामां वयच्या नागरिकांली या बंद रस्त्यामुळे गैरसोय जाली आसा. जोयडा, अंशी, उळवी, कुंभारवाडा भागातले नागरिक मोठ्या प्रमाणात कारवार हिंगा व्यापारासाठी येतात. तेमकां मोठ्या प्रमाणात आर्थीक फटको बशिल्लो असून रस्त्यार कोसळिल्ली दरड काडटी आशिल्ल्यान तेमी समाधान व्यक्त केले. सोमाराक सकाळी या कामाचो शुभारंभ बाबू मिराशी हेमगेलातीन पुजा करून जालो. जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश नाईक, कुंभारवाडा पंचायतीचे माजी सदस्य मंगेश कामत, नागोडा ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष दिगंबर देसाई, अंशी ग्रामपंचायत अध्यक्ष अरुण नाईक, उळवी ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष मंजुनाथ मुखाशी, नंदीगद्दा ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष अरुण देसाई आणि काली ब्रिगेडचे संचालक रवी रेडकर हेमी उपस्थित आशिल्ले. 80 घाट रस्तो बंद जाल्ल्यान स्थानिकांक विविध समस्यांक तोंड दिवचे पडटाले. ताका लागून सरकारान बेगीच हो रस्तो दुरुस्ती करून वाहतुकीसाठी खुला करचो अशी मागणी केली. त्यासाठी आंदोलन करून जोडा तहसीलदार संजय कांबळे हेमकां निवेदन केले. तशेंच मंत्री, आमदार, जिल्हा प्रशासनाकडे रस्तो दुरुस्ती करची मागणी केली. पण कोणी बी दखल न घेयल्यान जोडा तालुक्यातल्या हितचिंतकांनी पुढाकार घेऊन रस्त्यावेले दरड काढून रस्तो वाहतुकीसाठी खुला करचे काम सुरू केले आसा. लॉजात गळफास घेऊन एक व्यक्तीन जीव दिलो. कारवारच्या BV रेसिडिंगच्या लॉजात मूळ आंध्र प्रदेश राज्याचो अनंतपूर जिल्ह्याचो P. मारुती हो मृत व्यक्ती गेल्ले 3 दिवसाच्यान BV रेसिडेन्सी लॉजात राविलो. हेणी रुमातल्या सिलिंग फॅनाक गळफास घेऊन आत्महत्या केली. कारवार शहर पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल झाला. पुढील तपास चालू असा असे कळयला. कारवारच्या माजाळी ग्रामपंचायत वतीन मंगळवार 24 ऑगस्टाक 100 लसिका उपलब्ध. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामपंचायती वतीन ग्रामाच्या समस्त नागरिकाल्या सेवेसाठी सरकारी कोटांतल्यान खास माजाळी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांसाठी मंगळवार 24 ऑगस्टाक 100 वॅक्सीन उपलब्ध आसतली. पहिले इल्याक पहिले या आधाराचेर
माजाळीच्या विश्वकर्मा सभागृहात उपलब्ध उरतले। हेजो संबंधित सार्वजनिकांक लाभ घेवचो अशें माजाळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि PDO हेमी सार्वजनिकांक कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।